भारतीय जनता पार्टीचा अरे एक दो कांग्रेस को फेंक दो अरे एक दो अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद अरे चारणाची सुपारी कांग्रेस पार्टी भिकारी अरे चारणाची सुपारी कांग्रेस पार्टी भिकारी अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बोला बोला भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा एक दो कांग्रेस को फेंक दो एक दो फेंक दो कांग्रेस को फेंक दो एक दो फेंक दो कांग्रेस को फेंक दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद अरे माफी मांगो माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो अरे माफी मांगो माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो भारत माता की जय नारी शक्तीचा जय हो नारी शक्ती की भारत माता की जय भारत माता की जय आपली ऑर्केस्ट्रा माझ्या नारी शक्तीचा जय हो भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टीचा जय हो भारतीय जनता पार्टीचा जय हो नारी शक्तीचा जय हो अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम नारी शक्तीचा जय हो नारी शक्तीचा जय हो चारण्याची सुपारी कांग्रेस पार्टी भिकारी चारण्याची सुपारी कांग्रेस पार्टी भिकारी अरे माफी मांगो माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो काही कोणी मारले हा तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता जे काँग्रेसीचो बोर्ड आसा तेजेर शाई मारून दवरिल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे हांगासर जे BJP आसा ते सद्याक प्रोटेस्ट घेवन येता फाटीर आसा तेंच्यांनी जे काँग्रेसीचे लिडर आसा सेंट्रल लिडर तेंचो निशेध करपा खातीर ते हांगासर केन्ना मारली रे
हॅलो मोदी भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या निषेध प्रोग्रामाक आमच्या मदीं आसा आमचे सगळे आमदार तसेच सगळे आमचे पदाधिकारी सगळे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते महिला मोर्चाचे कार्यकर्ते सगळ्यांचे स्वागत करता। आयचो हो निषेध प्रोग्राम खास करून आम्ही आयोजित केलेलो आसा। काल एक घटना घडली। काल राहुल गांधीची बिहार हांगा रॅली जाली आनी ते रॅली जेन्ना राहुल गांधी थंय पावलो तेन्ना जे अपशब्द आमचे प्रायम मिनिस्टर तसेच आमचे प्रायम मिनिस्टराची जी स्वर्गवासी आवय आसा तेंच्या बद्दल जे अपशब्द काँग्रेस पार्टीच्या वर्कर्सांनी आनी लिडर्सांनी थंय वापरले त्याचो निषेध असो एक प्रोग्राम आमी हांगा आयोजित केल्लो आसा। म्हाका दिसता फाटली कितलींशींच वर्सां नरेंद्र मोदीजीचें काम बरे तरेन चल्लेलें आसा आनी हे खंय तरी काँग्रेस लिडरांक कळून नजो जाल्लेलें आसा। ते उठसूट कसले तरी आरोप करीत आसता खंय तरी प्रायम मिनिस्टर चोर हे, चायवाला चोर हे, चौकीदार चोर हे, आतां खंय तरी भलतेच कसले फॅमिलीचेर पावलेले आसा। तर अशें फ्रस्ट्रेशन आयज आमकां काँग्रेस पार्टी भितर दिसलेलें आसा। म्हाका दिसता फाटले कितलेशेच स्टेटींनी इलेक्शन जाले आनी आयज खंय तरी राहुल गांधी वोट चोरीची यात्रा काडटा। म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ज्यो मेजर स्टेट्स आसल्यो राजस्थान, कर्नाटका आनी हिमाचल प्रदेश ह्या स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें आनी थंयसर कशें आहा की थंयसर आयज काँग्रेस पार्टीचें सरकार आसा। जेन्ना जी स्टेटीन इलेक्शन जाता तेन्ना थंयसर एक्टींग सीएम आसता तो त्या रुलींग पार्टीचो आसता त्या इलेक्शनाच्या वेळार। थंयसर खऱ्यांनी अर्थान जर आमकां वोट चोरी करून जर परतून सत्तेन येवपाक इजी आसलें पण तरी सुद्दां थंय बीजेपीचो डिफीट जाता आनी काँग्रेसचो थंयसर सरकार येता म्हटल्यार आयज आमकां अशें दिसून येता की खंय तरी हे बेश्टेच आपलो फ्रस्ट्रेशन भायर काडटा। खंय तरी आयज राहुल गांधी फेल जाल्लो आसा। तो आमी जशें म्हणटा की पप्पू कांट डान्स जाला हो पप्पू पास जावपाचो ना। ह्या पप्पूच्या लिडरशिपी अंडर जर ही काँग्रेस पार्टी फुडें इलेक्शनाक गेली जाल्यार तेंचो असोच पराजय जावपाचो आसा। तर चड उतरां घेयना हेच्या फुडें आमचे जे लिडर्स आसा, आमचे जे आमदार आसा, आमचे जे पक्षाचे नरेंद्र भाई उपाध्यक्ष आहा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आपलो 2 उतरां माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। या देशाचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो म्हणटा तो म्हणजे राहुल गांधी तो स्वताक लीडर समजता पूण ह्या देशाची परंपरा आणि ह्या देशाची संस्कृती आणि ह्या देशाची राजकीय संस्कृती ही जेका लक्षात येना जेका समजना तो आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरच्या संदर्भात जेन्ना उलयता आणि ते उलयता आसतना तेजी जी भाशा आसा त्या भाशेचोच एक प्रयोग जो आसा तो तेजे कार्यकर्ते करपाक लागिल्ले आसा। आणि याचे उदाहरण म्हणजे आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ह्याच्या आवयवयल्यान ज्या पद्धतीची भाषा काँग्रेस पार्टीच्या वर्कर्सांनी वापरली त्याचो निषेध करपा खातीर आमी हांगा उपस्थित आसा। हो देश जेन्ना मुखार वता तेन्ना वता आसतना एक कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन म्हणून काम करपाचें सोडून काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आसत, लिडर आसत, जावं ते लोकसभे भितर आसत, लोकसभे भायर आसत, ज्या पद्धतीची ते भाषा वापरतात, ज्या पद्धतीचें ते काम आसा, ज्या पद्धतीचें जे वर्तन आसा ते फुडें जाल्यार कोणाकूय लज येवची। आणि म्हणून त्या काँग्रेस पार्टीच्या लिडरशिपीचो आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचो आणि त्यांच्या वृत्तीचो विरोध करपा खातीर, निषेध करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे गोंय प्रदेशातले कार्यकर्ते आयज हांगा उपस्थित आसात। त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव राहुल गांधीच्या त्याच बरोबर त्याच्या लिडरशिपीच्या आणि त्याच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि त्यांच्या मनोवृत्तीचो ह्या समयाचेर निषेध करता। देव बरें करूं। हांगासर उपस्थित सगळे आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते भावनांनी भयणीनो, आयज आमी हांगासर काँग्रेस पार्टीचो आणि ऑपोजिशन लिडर राहुल गांधी तशेंच तेंचे अध्यक्ष याचो निषेध करपाक आमी हांगासर जमलेले आसात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की
ऑगस्ट म्हयन्यान जेन्ना राहुल गांधीन एक रॅली काडलेली आणि ते रॅलीच्या व्यासपीठाचेर ज्या व्यासपीठाचेर स्वता राहुल गांधी आसलेलो ह्या व्यासपीठाचेर एका मनशान आमचे देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांचे आवय तांकां अपशब्द वापरले आणि सगळे व्यासपीठ ओगी रावले. याचो अर्थ कितें हे जाणून घेतात, पण जी व्यक्ती हयात ना, पंतप्रधानाची जी आवय आसा ही हयात ना, या साठी देशाची जी महिला शक्ती आसा ही काँग्रेस पार्टी केन्नाच माफ करची ना. आणि आम्ही सगळे महिला काँग्रेस पार्टीचो निषेध करता, त्यांच्या अध्यक्षाचो निषेध करता आणि ऑपोजिशन लिडर जो राहुल गांधी आसा हेचो निषेध करता आणि मागता की जाता तितले बेगीन काँग्रेस पार्टीन आणि स्वतः राहुल गांधीन भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो तसोच आमच्या देशाच्या पंतप्रधानांची जाहीर माफी मागची की त्यांच्यानी हे शब्द त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडान घालून हे तांकां म्हणूंक लायले आसतात. हांगासर हांव आनी एक पुन्हा एकदा निषेध करता आणि म्हजे 2 शब्द दिता. भारतीय जनता पार्टीचा आयज आम्ही सगळी हांगा एकठांय जाल्ली आसात ती म्हटल्यार काँग्रेस पार्टी जी ह्या देशांत जी अराजकता माजरोवपाचो हे करता पसरता आणि लोकांक जे मिसगायड करता सोशल मिडिया थ्रू जावं ते कितेंय उलोवन आयज आमचे प्रधानमंत्री आमचे मोदीजी नरेंद्र मोदीजी त्यांच्यानी व्हडलो अपमान केलेलो आसा. त्यांच्यानी जे अपशब्द वापरलेले आसा आम्ही भारत माता म्हणटा एका माते बद्दल त्यांच्यानी उलोवप आणि ती स्वर्गवासी माता जी आमचे प्रधानमंत्री जे आमच्या देशा खातीर आपले त्यांच्यानी सगळे पुराय आयुष्य त्यांच्यानी अर्पण केलेले आसा अशा प्रधानमंत्र्याक त्यांची जी स्वर्गवासी आवय आसा त्यांच्या नावान त्यांचा अपशब्द करून त्यांचो अपमान केल्लो आसा. म्हणून आम्ही जाहीर निषेध करता सगळे गोयच्या आमच्या महिलाच्या वतीन महिला मोर्चाच्या वतीन आणि काँग्रेसचे जे लीडर जे सो कॉल्ड लीडर म्हणतात राहुल गांधी त्यांच्यानी जाहीर माफी मागची अशी हांव सगळ्यांकडे कळकळीची विनंती करता की त्यांच्यानी माफी मागूकूच जाय. कित्याक आमचो जो प्रधानमंत्री आसा रात दिसाचे 24 वरांतले 17-18 वर्सां आमच्या देशा खातीर वावरता. असो प्रधानमंत्री आयज जेन्ना आमचो देश जो 4थ्या स्थानाचेर पावपाचो आसा अशा वेळार जो जेन्ना आमच्या भारताच्या भायर वचून जे आमचे बलाढ्य देश आसा तांकां विजीट करून आमच्या देशाक आनीक बळकटी हाडपाचो प्रयत्न करता अशा वेळार हे आमचे जे घरचे भेदी म्हणटा घरचे जे गद्दार म्हणटा असे हे लोक आमच्याच देशातल्या आमच्या प्रधानमंत्र्याचो अपमान करतात. हे आमकां खंयच खप्पा ना. तेका लागून राहुल गांधी यांच्यानी माफी मागची म्हणून आम्ही आयज सगळी ही रॅली काढलेली आसात आणि त्यांच्यानी जाहीर माफी मागची म्हणून हांव त्यांचा सगळ्यांचा निषेध करता सगळ्या महिला मोर्चाच्या वतीन. भारतीय जनता पार्टीचा वास्कोचे आमदार बाब दाजी सारकर त्यांच्यानी त्यांचे शब्द मुखार दवरचे. आज म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी काल टीव्हीर पळयलें आनी जी काँग्रेस पार्टीन आनी तांच्या कार्यकर्त्यांनी कृत्य केल्लें आसा तें म्हाका दिसता खरोखरच लज दिसपा सारकें कृत्य आसा आनी ताचो आमी सगळे हांगा निशेध करतात. म्हाका मुद्दाम याद करीन दिसता की आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टीन आसतात पूण अशे अपशब्द आमी केन्नाच वापरूं ना. आज खरोखरच काँग्रेसीन आपलो कल्चर कितें तो दाखोवन दिल्लो आसा पुराय देशाक दाखोवन दिल्लो. आनी आज हे नविदाद न्ही हाजे पयलीं सोनिया गांधीन आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक मौत का सौदागर म्हणिल्लो ती हांव तांकां याद करून दिता. मणिशंकर अय्यर हाणें तांकां नीच मनीस म्हणिल्लो नीच आदमी म्हणिल्लो आनी आज खंय तरी त्या स्टेजीर रावन खंय तरी आदरणीय आमच्या प्रधानमंत्रीच्या आवयक जी आज तांणी गाळी मारल्या म्हणजे म्हाका लज दिल्या सांगपाक आज प्रेसान बसून ती जेन्ना आवट केली तो वर्ड तांणी बीप केलो म्हणजे इतलो घाण वर्ग आशिल्लो तो आनी एका मातृशक्तीक ताणें तो हें केल्लो आसा त्या खातीर म्हाका खरोखरच तांचें हें करून दिसता. आज आमी सगळ्या कडेन निशेध करता आसतना आज काँग्रेस पार्टी जी प्रत्येक टायमाक हे असले कृत्य करीत आसता तेन्ना आमी राहुल गांधी कडेन सगळ्यात पयलीं पब्लीक अपॉलॉजी मागता. आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री एक गरीब समाजान आनी गरीब हातून जल्मलो आनी ते गरीब आवयच्या पोटाक जन्म आयलो एक ओबीसी समाजा भितर जन्म केलो ताणें आनी आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जावपाक पावलो हें हांच्या पोटान दुखता आनी ते दुखूनच हे सगळें हें करता. आनी तेंच न्ही जाल्यार आपल्या कार्यकाळान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आपली मेहनत करून कश्ट करून म्हाका दिसता आज जे आमकां स्वप्न दाखयलें विकसीत भारताचें तें तांणी साध्यूय करून दाखयलें.
आज खंय तरी काँग्रेस पार्टीक पोटान दुखता की आज आमी फास्टस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी म्हणून जग मानता. भारतीय सोडा जगातले प्रत्येक व्हडले लिडर म्हणटात की आज भारत सगळ्यांक सरप्राईज करून विश्वगुरू जातलो. आणि जेन्ना हे स्वप्न पुराय जाता म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस पार्टीच्या पोटान दुखता. तांचे कडेन आनी कांयच इश्यूज ना. हाच्या खातीर खंय तरी कोणाक गाळी मारप, आमकां कोणाक गाळी मारिल्ली हांव समजूंक शकतालो, पूण ते मातृशक्तीक जिचो पॉलिटिक्सा कडेन काडी मात्र संबंध ना तिका भितर हाडप. आमी पॉलिटिकली झगडटात, आमी प्रिंसिपलाच्या आदाराचेर झगडटात, पूण आमी कोणाच्याच फॅमिलीक भितर हाडना. आज त्या महिला शक्तीक भितर हाडून म्हणजे मातृशक्तीक भितर हाडून काँग्रेसीन म्हाका दिसता आपलो कल्चर कितें तो देशाक परत एकदा दाखोवन दिला. म्हाका मुद्दम याद करून दिसता एकदा ह्याच मनमोहन सिंग काँग्रेसीच्या प्रायम मिनिस्टराक नवाज शरीफान देहाती औरत म्हणिल्लें आनी तेन्ना आयचो हो प्रायम मिनिस्टर तेन्ना सगळ्यांत पयलीं उठून सांगिल्लो आमी हें खपोवन घेवचें ना म्हणून. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री कोणाय कितें म्हणलें आमी कितलेंय झगडूं, पूण आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री कोणाय कितें म्हणलें जाल्यार आमी खपोवन घेवचें ना म्हणपी आमचो आदरणीय आयचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे ताणें उलयल्लें आसा. आनी आज म्हाका दिसता सगळी मर्यादा ओलांडून त्या मातृशक्तीक इतल्यो बुरश्यो गाळयो घालप म्हाका दिसता खरोखरच म्हाका दिसता काँग्रेसीची अधोगती तर जाल्लीच आसा, पूण लोवस्ट लेवल काँग्रेस जी पाविल्ली आसा ती ह्या सगळ्या देशान पयल्ली आसा. देश ह्या काँग्रेस पार्टीक केन्नाच माफ करपाक ना. आनी त्या खातीरूच आज नरेंद्र मोदी जेन्ना सगळ्या लोकांच्या जनतेच्या मनान बशिल्लो आसा हे सगळ्या काँग्रेसवाल्याच्या पोटान दुखता. इश्यू नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी कोणाक गाळी मारप, कोणाच्या जेजीवनान आनी कितें करप हेच तांचें कृत्य आसा. आमी ते निशेध करता आनी आमी मागता राहुल गांधी आनी काँग्रेस पार्टीन इमिडिएटली ह्या अपॉलॉजी तांणी दिवपाक जाय आनी जे इन्सल्ट ताणें ह्या मातृशक्तीक केला ताजें हें करपाक जाय. देव बरें करूं. नमस्कार. आज आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी सगळे MLAs, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सगळे जाण हांगा जमलेले आसात काँग्रेस ऑफिसाच्या फुडल्यान की जो अपशब्द काँग्रेस पार्टीन आमच्या नरेंद्र मोदीक आनी तेंच्या स्वर्गवादी मातेक जे तेंच्यांनी दिला तो निशेध करपाक लागून म्हाका दिसता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक फक्त एक व्यक्तिमत न्ही जाल्यार ते आमचे 140 करोड लोकांचे पंतप्रधान आसा. आनी तो मान आनी सन्मान आमी सगळ्या लोकांनी ताका दिवपाक जाय. ज्या तरेन पंतप्रधान आयज 17 वरां 18 वरां आमचो देश फुडें व्हरपाक लागून आमची आर्थीक स्थिती मजबूत करपाक लागून जे आमकां आतां स्ट्रिक्चर्स ट्रंपान दिल्या तेजे मुंहतोड जवाब दिवपाक लागून तो भायर देशान मिटिंग्यो करता चायना वांगडा, रशिया वांगडा आनी दाखोवन दिता की एक स्ट्रॉंग लिडरशीप आयज भारतान आसा. एक स्ट्रॉंग देश भारत उभरून येता. आनी त्या टायमार बिहार रॅली इलेक्शन कॅम्पेन करता तेन्ना एक पार्टीचो मनीस येवन अपशब्द सामके बुरशे घाणेरडे अपशब्द जेन्ना आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक आनी तेंच्या स्वर्गवासी आवयक दिता म्हाका दिसता तेन्नाच एक गरज आशिल्ली जर काँग्रेस पार्टी खरेंच आमच्या देशाची संस्कृती संस्कार जर राखून दवरताली तेन्ना दाखोवंक जाय आशिल्लें की त्या ताबडतोब त्या एका मनशाक हाडून ताका सस्पेंड करूंक जाय आशिल्लें, ताका टर्मिनेट करूंक जाय आशिल्लें. जे टायमार आमच्या सुद्दां पार्टीन अशें केन्ना घडलां जाल्यार आमचें नेतृत्व जें आसा तेंच्यांनी ताबडतोब अशें केन्नाच खपोवन घेवंक ना. आमच्या पार्टीन तेंच्यानी सस्पेंड केलेलें आसा आनी हे आमच्या पार्टीन आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टी आनी भारत देश आमचो संस्कारांचो मर्यादांचो देश आसा म्हणून. म्हाका दिसता आयज सामकी घाणेरडी गोश्ट काँग्रेस पार्टीन केल्या. आमी सगळे जाण हेचो निशेध करता आनी म्हाका दिसता आमचे राहुल गांधी ऑपोजिशन लिडर तेंच्यांनी हेच्या बद्दल माफी मागची. आमच्या देशा कडेन आमच्या पंतप्रधाना कडेन इतलें सांगता आनी 2 उतरां काबार करता. भारत माता की जय. भारत माता की जय. आमच्या देशाचे यशस्वी आणि लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी तसेच त्यांची स्वर्गीयवासी आवय यांच्याबद्दल काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जे उद्गार काढलेले आसा, जे अपशब्द उलयल्ले आसा त्याचा निषेध करपाक लागून आयज गोंयांत प्रदेश कमिटीन आयज हो मोर्चा आयोजन केल्लो आसा. आणि पहिल्यान पयलीं आमी मागता सगळे भारत देशवासी मागता की ह्या राहुल गांधीन म्हणटा ती आमच्या प्रधानमंत्र्यांची आणि सगळ्या जनतेची जाहीर माफी मागची. देशाचे राजकारण करता असताना काँग्रेसीन जी घाणेरडी राजकारणां सुरू केल्ली आसा त्याचोय आमी निशेध करता. आज आमी पळयता 50 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आणि ह्या देशाक
गरीबात गरीब दवरलो. पण आज आमकां आमच्या यशस्वी पंतप्रधानान जी फक्त 11 वर्सां राज्य केले आणि संबंध देशवासियांक दाखवून दिल्ले आसा की देश कसो चलचो आणि आमची देशाची गणना संबंध जगाचेर कशी आसा हे दाखवून दिल्ले आसा. आमकां अभिमानान आमी सांगूंक शकता की देशाचो नेता आसपाक जायो तर तो प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी सारको आसपाक जायो. आज आमच्या नरेंद्रभाई मोदीन आमच्या देशाक जो मान दिल्लो आसा हितून सगळ्या आमच्या भारतवासियांचे छाती गर्वान फुललेले आसा. आणि हे ह्या काँग्रेसमॅनांक पळोवन नजो त्यांचे दोळे फुटलेले आसा. तांकां देशाचो विकास त्यांच्या देशाचो विकास त्यांच्या फुड्यान जो घडटा तो तांकां पळोवन नजो जाता. आज अशा तरेच्या व्यक्तिमत्वाक जो आपण एक काँग्रेसमॅन आणि ऑपोजिशन लिडर म्हणटा एका अक्कल आसपाक जाय आसली की आपल्या एक देशाच्या राजाबद्दल कशें उलोवचे आणि त्याची स्वर्गीयवासी आवय जिचो हितून काणी बद्दल संबंध ना ते आवयचो इन्सल्ट करप हे त्याच्या कार्यकर्त्यांक तेणी तोंड दाबून बंद करूंक जाय आसलें. म्हणून आमी सगळे जाण मागता आपण संबंध देशवासी मागता की ह्या मनशान आपल्या कार्यकर्त्यांक राजकारण कशें करपाचें ते शिकोवपाचे पयलीं धडे शिकोवचे आणि मागीरूच राजकारणात फुडें सरचे. आमच्या देशाचें राजकारण करतले जाल्यार निवळ हेतून राजकारण करपाक फुडें सरचे. आमच्या देशाचें नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी जेंचेर कसलो एक दाग ना अशा व्यक्तिमत्वाचेर जर कोणी जर शितोडे उगडले जाल्यार आमी ते कदापि सहन करचे ना. संबंध देशवासी त्यांच्या फाटसून रावून त्यांचो ह्या काँग्रेसमॅनांचो निषेध करतले. भारत माता की जय. नमस्कार. आजच्या या निषेध यात्रेत जी भारतीय जनता पार्टीने ऑर्गनायज केली माझ्या बरोबर असा आमचे सगळे आमदार असतात, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स असा, युवा कार्यकर्ते असा, महिला कार्यकर्ते असा. सगळ्यांत पहिली हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी म्हाका दिसता देशाचो डेव्हलपमेंटा बद्दल काय विशयच ना. आणि जेन्ना अशे विषय नसता तेन्ना तो मनीस कन्फ्यूज जाता आणि कन्फ्यूज जाल्यामुळे तो असले घाणेरडे शब्द उलोवंक शकता. तो फॅमिलीचेर वता आणि याच्यामुळे तुम्ही सगळ्या लोकांनी भारत देशाच्या लोकांक खबर आसा हो लिडर कांयच करू शकना. हो फक्त पर्सनल वचू शकता, फॅमिलीचेर वचू शकता. आणि असले आम्ही फॅमिलीचे असले केन्नाच राजकारण भारतीय जनता पार्टी करता. आम्ही सदांच जेन्ना राजकारण केला वैचारीक पातळीवर केला, डेव्हलपमेंटाचेर केला, आमचो देश फुडें कसो व्हरतलो करतलो. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात दीस काम करता. आज जर तुम्ही पळयल्यात आज वी आर नो मोर अ डेव्हलपिंग कंट्री, वी आर ऑलरेडी अ डेव्हलप कंट्री. आज आम्ही 4थ्या पोझिशनाचेर पावल्ले आसा. अशा खंयच्या हेतून आम्ही फाटी आसा अशें सांगा. स्पोर्ट्सान जर पळयशात जाल्यार जी 2014ची बजेट आणि आताची बजेट डबल जाल्ली आसा. एज्युकेशनान आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. प्रत्येक गोष्टीन आमी आज फुडाकार घेतले आसा. माझी रिक्वेस्ट आसा ऑपोजिशन लिडर राहुल गांधी की त्यांनी जर असा असल्या विषयाचेर डिबेट करपाची, एज्युकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बाकीच्या विषयाचेर डिबेट करपाचे असले घाणेरडे राजकारण करचे ना. आणि असले घाणेरडे राजकारण करीत जाल्यार ताका केन्नाच लोक ताका सपोर्ट करचो ना. म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचे लास्ट थोडे दीस आसात आणि हे लास्ट थोडे दीस आसतून अशेंच आसता म्हणजे एकदम कशी ती वाद पालोवचे अशें फटफट असले कितें तरी न्यूसन्स व्हॅल्यू तयार करता आमच्या देशात. आणि ह्या असल्या हाका आमी केन्नाच तांणी अपॉलॉजी मागपाक जाय. इज अ नीड ऑफ अवर हे आमच्या युवांक कळपाक जाय. हे त्यांनी कितें म्हटलां ते अपॉलॉजी मागपाची खूप गरज आसा त्यांच्यानी. हाच्या बद्दल हांव निषेधा बद्दल निषेध पार्टीन सगळ्यांक सहभाग जाल्या बरोबर तांचे धन्यवाद म्हणटा. भारत माता की जय. भारत माता की जय. देश का नेता कैसा हो